आमी सरकाराक एक डेडलाइन दिल्ली की शुक्रार मेरेन हो जो माडाचो एमेंडमेंट आहा, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट एमेंडमेंट जो हाडला हो तांणी विड्रॉ करचो. हो जर ते विड्रॉ करनात जाल्यार आमी माड यात्रा पेडणेच्यान 21 तारखेक सुरवात करतले अशें आमी सांगिल्लें. आतां आज शुक्रार जाल्लो आहा आनी अशें दिसता की सरकार हो यू टर्न मारना. हे खेपे हो यू टर्न मारपाक सरकाराक आमी फूल सपोर्ट करता म्हणिल्लें, चल मारा म्हणून तुमी इतले यू टर्न मारले, आतां होय बी एक यू टर्न मारा म्हणून. पूण ते हो यू टर्न जो गोंयकारांक जाय तो मारूंक ते सोदनात. म्हणटकर आमी आमची सांगिल्ले ते प्रमाणे आमची माड यात्रा 21 तारखेक पेडण्यां, जंय गोंयकारपणाची हत्या म्हणटा ती पेडणेच्यान सुरवात जाल्ली आहा. पेडणेच्या आमदारान गोंयकारपणाची हत्या केल्ली आहा. कल्पवृक्ष हो वृक्षच न्ही म्हणून पेडणेच्या आमदाराची आयडिया आसा. म्हणटकर आमचो फोकस ऑफ एटॅक त्या आमदाराचेर डिफॉरेस्टेशन मिनिस्टर राजन नार्वेकाराचेर आसतलो. ही माड यात्रा म्हणटा ती आमी 21 तारखेक सुरवात करतात. दारगळ 2 खांब्या कडेन 10 वरांचेर आमी सुरवात करतले. भगवतीच्या देवळान वचून आमी नाल्ल दवरतले आनी मागीर थंय एक पब्लीक मिटींग जातली. हो आमचो आयतारचो प्रोग्राम आहा. नाव वी आर गोईंग फॉरवर्ड विथ इट. वी आर नाव डिक्लेरिंग द इंटेंशन टू डू दीस. हें करपाक आमी सगळे एंटी BJP फोर्सीस जे कोण आहा, जे स्वाभिमानी गोंयकार, जे BJPचे हे डिसिजनाचेर विरोध करतात, तांकां सगळ्यांक एक प्लॅटफॉर्माचेर हाडपाचो आमचो हावेस आहा. थंयचे पेडणेचो म्हजो मित्र बाबू आसगांवकर, आतां आमी सांगिल्लें आहा की ताणें एक एक्टीव रोल खेळचो. कित्याक पेडणेची जनता अशी मानता की जो कोण डुप्लिकेट गोंयकार आहा हाका घरा धाडपाची गरज आहा आनी हें करपाक ताणें फुडाकार घेवंक जाय. ताजो मतदारसंघ आदलो मतदारसंघ आनी थंय आमी बरोबर हें परिवर्तन घडोवन हाडपा खातीर आमी सुरवात करतले आनी ताजे खातीर आमी ताका सपोर्टूय मागिल्लो आहा. असले जे कायदे हाडल्या हुकुमशाहीचे आनी आमचे गोंयकार समजतात ते की आमी तकली हालयतले म्हणून, हें आतां जावचें ना. फटिंगिरी ही जावची ना. आनी हे जे कायदो जो आल्लेकार जो म्हणटा, जो कायदो जो गोंयकाराक लागू करता की माड म्हणटे कापपाक आनी माडाचें गवत करपाक सोदता, तें करपाक आमी खंयच्या हालतीन दिवचें ना. हांव गोंयकारा कडेन मागता की जी हुकुमशाही चल्ल्या ती बंद करपाक आनी तेजो विरोध करपाक आमी सगळे एकठांय येवया.